गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कुंकळ्ळेंतल्या फिश मिल प्रकल्पाक दिले परवानगे आड थळावे आक्रमक जाल्यात। मंगळारा 100 परस चड नागरिकांनी आमदार युरी आलेमावाक मेळून आपली खर नाराजगी उक्तायली। या वेळार आमदार युरी आलेमावान सरकाराक 10 दिसांची मुजत दिली आणि ह्या म्हयन्याचे निमणे मेरेन फिश मिलाच्या प्रकल्पाची परवानगी फाटी घेवची अशी मागणी केली। मजगती फाटले 20 वर्सां कुंकळ्ळे प्रदूषण आड झुजपी तळाव्यांनी सरकाराक खर शिटकावणी दिल्या। वाठारांतल्या सगळ्या प्रदूषण करपी कारखान्यांचेर म्हयन्या भितर कारवाय करची, ना जाल्यार खर आंदोलन सुरू जातले अशी शिटकावणी कुंकळकारांनी दिली। या प्रकरणाक लागून कुंकळ्ळेंत परतून एक फावट तणावाचें वातावरण निर्माण जाला आणि पर्यावरण आणि भलायकेची राखण करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। आज हांव सांगूंक सोदतां जशें आमगे MLAन सांगला त्या भशेन पार्शल लिंक कोण ना आनी सरकारा कडेन एकूच मागता, टोटल इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद करची। एकूच न्हू, टोटल इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद करची आणि कुंकळकारांक न्याय दिवचो। धुंवर येता, वास येता, सद्याक एक्झिस्टिंग आसा तेंचोय वास येता, कॅनल पोल्यूट जाला, एनक्रोचमेंट जाला। सगळी हांव मागता एकूच, सबंद कावन्सिलर आसा, MLA आसा आमचो झगडला, सपून इंडस्ट्रियल इस्टेट CMान बंद करची 1 म्हयनो आणि टोटल मॉनिटरिंग सिस्टम बसोवचो आणि मागीर तेणे आपणाची चालू करची। जे जाग्यार धुंवर सोडटात आनी सगळो काळो पावडर लोकांच्या रुफार पडटा, वरांडाक पडटा, रुमान पडटा, हे तर सगळें आसा चालूच। आनी पांय चलून जायना वाडटा पांयाचे हे तळे काळे पडटा आनी एक चड घातक आहा। तेच भायर आतां एक फिश मिल आहात पळय, 1, 2, 3 आनी येतले ते फिश मिल, ते सारके एअर पॉल्युशन करून सोडटा तूं थंय रस्त्यार रावलो तर ट्रक वयता सारकी रस्त्याचे बरोबर, ते जगा कितलो वास येता आनी ते थिंगोन ते प्रोसेस करता आनी सारकी प्रोसेस जाल्यार आनी कितलो वास येता हें सगळ्यांक तेणे पळोवपाचें। आज खूब दूख जाता कित्याक हो सरकार ज्या सरकारान आज आमच्या कुंकळकारा विरोध जे एक मेजर डिसिजन घेतलेलें आसा की गोवन इम्पॅक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड ही फिश मिल प्लांटाक आज जेन्ना तेमी कन्सेंट टू ऑपरेट अंडर दी एअर अँड वॉटर एक्ट हे दिलेले आसा, खूब दूख जाता कित्याक ह्या सरकाराक म्हाका दिसता आज बुद्धी ना। आनीक ह्या सरकाराक जेन्ना आमी विधानसभेन खास करून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक जेन्ना सांगिल्लें की आज कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट जी पड कुंकळच्या गांवांत आमची आहा ती एक कर्स म्हणून, इट इज अ कर्स ऑन द पीपल ऑफ कुंकळकार। आनीक ह्या सरकारान आनी लोकांनी जायतो प्रोटेस्ट केलो की जे आज कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेटाक घडटा तेच सोसूं जायना। ह्या सरकाराचे दोळे फुटलेले आसाय। आज ह्या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां, म्युनिसिपॅलिटीन ओपोज केलेले आसा, एनक्रोचमेंट करून म्युनिसिपल प्रॉपर्टीची एनक्रोचमेंट करून सोशिदादाची प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट करून आज हे फिश मिल चालू करपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा। हांव ह्या सरकाराक वॉर्न करता, आमी सांगलोले एक लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जातलें म्हणून कुंकळच्या भागात। ताबडतोब आयच्या दिसाक हांव मुखेलमंत्रीक पत्र बरयतलो आनी मुखेलमंत्रीक सांगतलो की जे आश्वासन तुवें दिलेलें आसा खास करून हेझर्डस वेस्ट हे शिफ्ट करपाचें, जे एक्झिस्टिंग फिश मिल प्लांट आसा थोडेशे म्हणटा मोनोपली चलता म्हणून, सगळे बंद उडय, आमकां एक्झिस्टिंग फिश मिल प्लांट पासून नाका। हांव ह्या सरकाराक सांगपाक सोदतां आनी वॉर्न करपाक सोदतां, डोंट मेक अस टेक लॉ इन आवर ओन हँड्स। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।